समजा ती बायल बॅग लावन गेली खंय कामाक गेली भायर सरून गेली किंवा स्टेजीर बसली म्हणून सक्षम जायना हांगा आशिल्लीं सगळीं जाणां आमी सक्षम आसा तरी सांगता आसतना प्रयत्न ते केल्यार आमी हावज वायफ आसतली आमी खंय तरी लोकांच्या शेतान वचून काम करतात आमी खंय तरी नुस्तें विकता खंय तरी भाजी विकता पण हे सगळें करून आमी आमचें पोट आमचो उदरनिर्वाह चलयता त्या खातीर आमी सगळीं जाणां सक्षम आसा आनी ताजें जर उदाहरण जर आमी पळोवपाक गेलीं जाल्यार आमी आमचो घर संवसार चलयता आसतना कोणाची तरी आवय कोणाची तरी धूव कोणाची तरी भयण कोणाची तरी नणन कोणाची तरी भावज अश्यो कितल्योश्योच भुमिका वटयत आपलो संवसार चलयता आनी ते करता आसतना योग्य अशें मॅनेजमेंट करता आसतना आमी आमचें घर सांबाळटा तेन्ना आमी घराची होम मिनिस्टर आसता जिंकला धाकटेले इलेक्शन कावन्सिलर आनी ते जिखपाक कारण फक्त महिला बाय फाटल्यान आसता म्हणून हांव ते जिखलेले आसा कित्याक हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां आमचे यूथ आसात दादले आसात पूण जेन्ना इलेक्शनाक आमी भोंवतात तेन्ना खंयसर ऑपोजिशन आसता पळय ते लास्ट मुमेंटाक सोरो दितात पयशे दितात आनी घोव चेंज जातात पूण महिला केन्नाच चेंज जायना एकदा उतार दिले म्हणजे त्याच जाग्यार रावता म्हणून तुमी महिला शक्ती अशी स्ट्रॉंग आसा खरोखर तुमचे अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा ह्या सभेक तुमी सगळे जमलेले आहा म्हणून हो जो महिला प्रोग्राम म्हाका दिसता संकल्पाक लागून जायना संकल्पाची मॅडम श्रद्धा म्हणजे हांव संगीता म्हणटा तेका लागून जाता आनी हो कार्यक्रम करपाक आयज ही 17वें वर्स जालें तुजें अभिनंदन करता 17 वर्सां कंटिन्युअस प्रोग्राम करप तुजो नॉट अ जोक यू हॅव डन समथींग आनी ही सगळी समुदाय तुका लागून संकल्पा फाटल्यान आसा आज जागतीक महिला दिन त्या दिसा निमित्तान गोष्टींचे भितर आमचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर आनी ताजी मिसेस बाय श्रद्धा आणि एक सुंदर असो कार्यक्रम ह्याच वर्साक करता अशें न्ही पण संपूर्ण गेले कितलीशींच वर्सां अशा तरेन सुंदर असो कार्यक्रम जसो आयोजन करता म्हाका एक बरें दिसलें कारण मातृशक्ती हीच खऱ्या अर्थान जी आसा न्ही की आमच्या देशाच्या समाजाच्या उद्धारा खातीर एक म्हत्वाची भुमिका पार करपी आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांवें म्हज्या भाशणांत सांगलें आसा मी कोण अशें जर म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेन की हांव कोण अशें जर आत्मचिंतन केलें आसत जर जायत आनी ह्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भातलें काम जर खऱ्या अर्थान जर प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाक शकता जायत न्ही जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचें कोणाक तपासत ना ज्या तरेन हांगा एक 4-5 हजार ज्यो महिला की हांगा संकल्प आनी ह्या कार्यक्रमा निमित्तान हांगा आपयल्यो आनी त्या कार्यक्रमा निमित्तान जो आसा न्ही एक संघटीत शक्ती जर ह्या मतदारसंघात जर वावरपाक लागले आसत जाल्यार खूब मोठो फरक पडटलो आनी अशा तरेचो जो फरक पडचो जेणे करून एक तरूण आनी एक कश्टकरी आनी एक सुस्वभावी अशा तरेचें नेतृत्व काम करपी की तांचें नेतृत्व ह्या मागोंगा लोकांनी पसंत केल्लें आसा आनी तांकां परत अशा प्रकारचे म्हणजे एक फावटीन बाकी सगळ्यांचें डेव्हलपमेंट जाता अशें ना पण त्यामुळे एक खंय तरी एक आसा की ताका एक व्यवस्थीत जे आसा ते ताकद मेळपाची गरज आसा त्या संकल्प आमोणकराक जे आसा एक काम करपाची ताजी मानसीक तयारी आसा आनी त्यामुळे लोकांचें प्रेम आसा ह्या हाचेर निश्चितपणे आसा न्ही की केवळ मार्गोवा पसंती खातीरच न्ही गोंयच्या खातीर ते अशा तरेचे तरूण जे आसा न्ही की राजकारणाक उरप गरजेचें आसा आनी त्याच कोणाच्यान काम सगळ्यांनी जावपाची गरज आसा त्या निश्चितपणे आसा न्ही एज एक हांव सिनियर लिडर ह्या नात्यान जे आसा न्ही की हांगा संकल्प बाबाक जे आसा न्ही की तांकां शुभेच्छा दिता आनी तांचें काम जे आसा न्ही परत अशें वृद्धिगत जावपाचें दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गोश्टी म्हजे कडेन अपेक्षा आसा त्यो सगळ्या प्रकारचे दिता आनी परत एकदां ह्या मार्गोवा पासूनच्या सगळ्या माता भगिनीक सगळ्यांच्या म्हणजे ह्या कार्यक्रमांत शुभेच्छा आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची काळजी करपी आमदार म्हणल्यार संकल्प आमोणकर अनेक वर्सां जालीं तो ह्या महिलांक तांकां तो आपली भयण मानता आनी थोड्या जाणटी जी तांकां आवय मानता म्हणजे हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम हांवें फस्ट 40 मतदारसंघात फस्ट कार्यक्रम असो आयकला आनी पळयला की हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम तांच्या घरा वचून तांकां तो कार्यक्रम साजरो करतात म्हणजे मतदारसंघात जितली घरां आसा तितली दुसरें म्हटल्यार महिला दिनाच्या निमतान सगळी महिला एकठांय जावप तांकां जे वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसतल्यो आपल्या घरांतल्यान एक दीस तांच्यांनी स्वता खातीर तो वेळ काडप आनी अशे कर्तबगार महिलांचो सन्मानय करप
जांकां उर्बा मेळची ताजे पासून दुसऱ्यान प्रेरणा घेवपी असो एक सुंदर कार्यक्रम इतले वर्सां करतात आनी ह्या वर्सा तर ताका आनी 4 चान्स आशिल्ले कारण तांचे बरोबरचे अनेक गेमी आनी हे सगळें आसतना तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी हो जो कार्यक्रम तांच्यांनी केल्लो आसा आनी महिलां मदीं ती प्रखर शक्ती जी आसा ती शक्तीचो एक प्रत्यय आसा तो हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. अख्ख्या आमचे वुमन्स डेच्या निमतान सगळ्या आमची मुरगांवची महिलां स्पेशली माझी आई माझी आवयो माझी सगळ्यो भयणी माझी भाभी जे सगळे जाण इतले व्हड संख्येन आयज आमची उपस्थिती तेंच्यांनी हांगा वुमन्स डेच्या निमतान लायलेली आसा म्हणून तांकां सगळ्याक मनाक आजानसून हांव तेंचे हात जोडून धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज सगळ्यांक एक मोठी उमेद येयलेली आसा कित्याक इतली महिला आयज वांगडा येयली एकत्र येयली आनी तेंच्यांनी हो वुमन्स डे एक मोठ्या प्रमाणे नाचून गावन तेंच्यांनी आयज मनयलेलो आसा. कितलीशी कॉम्पिटिशन जाली गेली 3 दीस जाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आसलेले 3 दीस जाले ती स्पोर्ट्स करताली. आयज तेंचे डान्स कॉम्पिटिशन आसलेले आयज सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलेले अजुनूय तेंचे प्रोग्राम चालू आसा. सो सगळीं जाण एक उमेदीन एक वुमन्स डे म्हणटा एक महिलाच्या लायफान एक 8 मार्चाक येता आनी त्या दिसा तांकां कितें तरी एक आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाचो एक प्रयत्न करता आनी तो प्लॅटफॉर्म आयज तांकां आयज इतल्या महिलांक दिल्लो आसा आनी म्हाका एक सगळ्या महिलांच्या चेहऱ्याचेर आयज एक खुशी दिसली एक हासरो चेहरो तांचो दिसलो खंय तरी तांकां एक एंटरटेनमेंट मेळ्ळें म्हणून हांव खूब 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 आनंदी आसा आनी सगळ्या महिली जितले आयज हांगा उपस्थित आसलेली आयज प्रेजंट आसले तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री राज्याचे श्री रमेश तवडकर जे हांगा उपस्थित रावले तेंच्यांनी आयज इनॉग्रेट केले आयज वुमन्स डे आनी तेंच्यांनी आयज तेंची बरी उतरां आयज महिलां कडेन पावयली आनी तांकां सगळ्यांक एनकरेज केले तेच्या लागूनय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज खूब म्हणटा एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केला तेच्या भितर सुद्दां महिलांक लागून खूब सुविधा दवरलेली आसा. इवन आमची गृह आधार स्कीम आसूं DDS स्कीम आसूं आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगला ती सुद्दां आतां वाडोवन येतली म्हणून ते आतां कितले वाडोवपाचे हे आतां फायनल करतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी फुडें हो बेनिफीट आमच्या आख्ख्या महिलांकूय जातलो आनी आमच्या सिनियर सिटीजनांकूय जातलो.